देव बरो दीस दिवन तुमकां मुगाळ भाव भयणीनो नोवेनाच्या निमाण्या दिसा आमी आसाव आनी फाल्यां आनी परवां फेस्ताचे दीस संभ्रमता आदीं तावन आमच्या मदीं एक रीत आसा फेस्त आयलें म्हणटा आसतना कांय थोडीं जाणां आहा म्हणालीं कितें फेस्त आयलें म्हणटना कितें येता पयलें आतां न्हय जावं पुरो आदीं फेस्त आयलें म्हणटना तुमी हाडूना जाल्यार ओडनी आमकां नवे नवे वस्तूर मेळना नवे नवे न्ही आज सांगूंक सांचो उद्देश आमी याजकांनी नेसच्या वस्तूर आवय जायत न्ही कित्याक मिसाचे सगळे भाग आमी येदोळूच मोटव्यान थोडे थोडे करून नियाळ केले सविस्तार न्ही थोडे थोडे मात्र आनी गरजेचो विशय मात्र आमी तुमकां सांगलो कित्याक जायतो वेळ जाय पडटा आज फकत एक याजकान मिसा वेळार नेसच्या वस्तुरांतले 4 भाग विंचून ते कित्याक आमी नेसता कित्याक जायत्या मदें चिंतप आसा कितें हें वस्तूर चड म्हळ्यार थोड्यांक इल्लीशी माहीत आसा लितुर्जीक काळां प्रमाणे याजक तांबडें जांबळी या 5वें वस्तूर नेसतात म्हणून तितल्यान सोड न्हू हेर कितेंच विशय आमकां खबर ना कित्याक आमी मिसा वेळार हे वस्तूर नेसता म्हणून देखून पयलें जावन याजक मिसा वेळार एक आल्ब नेसता आल्ब तुमकां हांगा पिंतुरा दिसता जावं पुरो आल्ब हो आल्ब धवे वस्तूर क्लेरिकांचो धवो दोगलो क्लेरीक म्हणटा आसतना कोण आयले दियाकोनू याजक बिस्पू हे क्लेरीक उरुल्ले ब्रदर धरून उरुल्ले पुरा लायिकामध्ये जातात लायिकामध्ये देखून क्लेरीक आल्तारीक येता आसतना हे धवे वस्तूर नेसतात ताचे सांगात आमी म्हणून येती एक आल्तारीचें वस्तूर जी कोण आल्तारीक येतात ती वस्तूर नेसतात जालें क्लेरीक जालें हेर कोण आल्तारीक येतात वाचपी येतात आल्तारीची सेवा करची ती येतात भुरगीं ती आल्तारीक येतात ती हे वस्तूर नेसतात ओके आतां आल्तारीक सेवा करची भुरगीं म्हणटा आसतना आमकां हांगा खाली आल्ता भुरगीं तसले वस्तूर नेसतात वाचचीं तसले वस्तूर नेसनात पूण हेर गांवांनी जावं पुरो युरोपाच्या गांवांनी अमेरिकाच्या गांवांनी आनी पुरा म्हळ्यार आल्तारीची सेवा करच्यांनी हे धवे वस्तूर या धवो दोगलो नेसी येता देखून पयलें जावन तें वस्तूर नेसचें आतां हें आल्ब म्हणटा आसतना लातीन भाशेचो शब्द आल्बा म्हळ्यार धोवें म्हणून अर्थ धोवें आतां धोवें नितळायेचो गुर्तू देखून नितळाय म्हणून आमच्या संस्कारांक आमी धोवें नेसता खंयच्या पुरा संस्कारांक आमी धोवें नेसता ओलाक बॅप्टिजमाक पयल्या कुंभाराक रेस्पेरा म्हणून पयलें हेजें जाल्लें तुमी वडान धांव न्हू ओडणी आसूं रेस्पेरा की धोवें नेसता पयल्या कुंभाराक जालें भुरगीं ल्हान वोल दिता आसतना तांकां आमी धोवें न्हेसोवन हाडटा जावं पुरो पूण जाल्यारय तांच्या नितळायेचो गुर्तू जावन ती शुद्ध जाल्यान आनी तांचे ते पातकाचे खत ना म्हणलें दाखोवच्याक याजकच घे हें धोवें नेसाप म्हणून ताचे वयर ल्हानसो धवो तुवालो जावं पुरो आनी कितें नेसयतात म्हणटेच हो आमच्या पवित्र स्नानाचोय गुर्तू देखून याजक हांगा येता आसतना ताणें जावन आपणाची नितळाई दाखोवच्याक आनी आमी सगळां शुद्ध केल्लीं म्हूण दाखोवच्याक हो बायलो गुर्तू नेसूंक आसा ताचे सांगाता आमी संवसारांत हांगा पळया तुमी इतलीं सगळां विविध नमुन्याचे वस्तूर नेसून आयल्यात रंगरंगाचे वस्तूर सरकार खंयचे वस्तूर जावंक पुरो सरकार आमचे वस्तूर सरकार म्हळ्यार आतां जाल्यार वचून पळय जाय जालें तुमी उगडापणाचें पुस्तक आमकां सांगता धोवे दगले नेसून आसलीं म्हळ्यार आमी विंचलेली पर्जा सरगार म्हळ्यार धोवे असले तो वस्तू सरगार आसता म्हणून न्हय हें म्हजें वस्तूर काळें जालें आमी विंचलेली पर्जा देखून शेळयेच्या रक्तान धुवन शुद्ध केल्ली पर्जा देखून सरगार सगळे धोवे नेसतात म्हणून अर्थ
ताका लागून हो गुर्त दाखोवच्याक याजक आजून न्हेसता आनी हे न्हेसता आसतना याजक एक गुपीत मागणें करता. गुपीत मागणें करता आनी तें मागणें सुमार अशें आसा, जे देवा म्हाका नितळ कर आनी म्हजे काळीज शुद्ध कर, म्हाका तुज्या शेळयेच्या रक्तान धू, हांवें सासणीक संतोश जोडच्याक म्हणून एक याजक हें वस्तू न्हेसतना मागता. जालें तें जालें. आतां आनी एक येता मुखलें वस्तूर, कोर्दांव. पळयलां न्ही तुमी, हांगा कांय नातल्यार पिंतू तुमकां दिसता कोर्दांव म्हणून. हो एक नाडो. हो कित्याक? हो कित्याक? तुमी सदां वस्तू न्हेसची. हांव एक दादल्याचे तर्फेन सांगता, आमी हांगा पॅन्टाक एक बेल्ट घालता, हांगा पॅन्ट इल्लेशें टायट आसा, नातल्यार गळटा वस्तूर. देखून एक नाडो तुमकां खबर आसा, आमकां हरियेकल्यांक नाडोय त्याच नमुन्याचो अर्थ. एक आमचे वस्तूर सोमा मनसुगेन आमी बांदच्या. पूण ताचे सांगता ताका दैवीक अर्ती आसा. ताका आमी पेंकटा बांद म्हणटा. पेंकटा बांद. हो पेंकटा बांद सा पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत बरोवन सांगता, जाणवायेचे कमर बांदून जागी जाया. देखून हे कमर बांदचें जाणवायेचें. आनी तो एक दैवीक शेगूण आसा, ताचे सांगता जागी जाया म्हळ्यार असो अर्थ कितें? आदल्या काळार एका शिपायान ताच्या कमरा बांद, ह्या कमरा पाटो बांदून आसल्यार तो तयार आसा म्हणून अर्थ. कोण तयार ना तो कमराचो पाट कांडेगेक दवरता, म्हळ्यार तो रिलॅक्स करन सुशेगात आसा म्हणून. कमराचो पाट बांदल्यार तो तयार जावन आयला म्हणून. देखून ही आमची तयारी उर्बा दाखयता. उर्बा दाखयता. ताचे सांगता हेर दाखले आसात. थोडे म्हणटात जेजूक जेरबांद मारल्या वेळार ताका खांब्याक बांदुल्लो एका असल्यास कोर्दांवान म्हणून येता आमी. कित्याक ताका बांदूंक कालय तरी तांणी वापरलें. देखून ह्या कोर्दांवाचो अर्थ पयलें जावन मानसुगी. ही तयारी आमी सारकें न्हेसूंक जाय. अर्दें कुरें आनी कितें म्हणून वाऱ्यार उपचें तसलें न्ही, सारकें न्हेसूंक जाय मानसुगी. देखून बायल्या आमच्या एका शेगुणाचो अर्थ. ताचे सांगता देवाची सेवा करूंक आमी हरी एक घडये तयार आसा म्हणल्यार असो अर्थ जायत न्ही. देखून तांणी पेंकटा बांद बांदचो तो. हें बांदता आसतनाय एक याजक गुपीत मागणें करता. तें एक मागणें आसा, म्हाका कितें हे पेंकटा बांदा सारकें बांदून दवर सोम्या. म्हजें निर्मळपूण तूं सांबाळ आनी म्हाका पातकाच्या कथांतलो निवार म्हणून एकलो याजक ह्या मणयारी मागता. तें कोर्दांव न्हेसता आसतना. ताचे उपरांत येता स्तोल. तुमकां ल्हान हांगा एक पिंतूर दाखयलां स्तोल. हे हो मणयाऱ्यांचो गोमटे रुमाल. गोमटे रुमाल म्हळ्यार आज दादल्यांक कळचें ना. थोड्या कडेन हेर वॉस्टेसांनी बरी करून बांदतात अशें. तुमी पुरा चुडीदारां घाल्ली, पुरा तुमचो एक शॉल आसा. शॉल थोडीं जाणां असलो शॉल जावं पुरो हिंव आसतना, कोडयाळांत हिंव घाम मात्र आसचो, पूण जाल्यार आयच्या दिसान ह्या 2-4 दिसांनी इल्लें हिंव आसा. आमी आमच्या गळ्याक भोंवतणी कितें गरमेचे वस्तूर बांदता, शेळ जायना हे म्हणून. असंच पयलें आसलें. पयलें शेकड्यां पयलें अशेंच गळ्याक एक रुमाल बांदची रीत आसली. तेंच बदलून स्टॉल जालें. ताका त्या काळार जेजूच्या त्या वर्सांनी ओरारियूम म्हणून आपयताले. ओरारियूम आनी हे रुमाल घाल्लेंच कोण घालताले? हे चड करून रोम शहराचे सेनेटर ते घालताले. या पाप साहेब बिस्प ते हे न्हेसताले. देखून कोणेय हे गळ्या केले रुमाल बांदला म्हणटा आसतना तांकां पळयता आसतना हो एक अधिकार आसुल्लो मनीस म्हणून आपापीच वळख कळटाली. म्हळ्यार कितें आतां चिंते एक पुलीस ताचे ड्रेस घाले म्हणटा आसतना वळखतात न्ही तुमी, ओ पुलीस जावं पुरो, ओ गार्ड जावं पुरो, आनी तांचे युनिफॉर्मा प्रकार. देखून हे गळ्या रुमाल कोण घालता? अधिकाराचो मनीस म्हणून. तशें सुरू जाल्लें हें. जाल्यार आमच्या मदीं हेर पातयेणी आसा. कांय जेजून पांय धुता आसतना ओरारियूम तेंच गळ्याचो तो रुमाल बांदुल्लो जावं पुरो म्हणून. पूण मुख्य जावन हें स्तोल क्रिस्ताच्या कुर्साचो गुर्त. क्रिस्ताचो कुरीस आपणाचेर वावयला म्हणल्या बरी, क्रिस्तान म्हाका अधिकार दिला म्हणल्या बरी एक याजक ते स्तोल घालता. ताच्या अधिकृत अधिकाराचो गुर्त हो. देखून तुमी पळयलां जावं पुरो, हांगासर कुंभार वांटूक येता आसतना ब्रदर येतात, पाद्र्याप येतात.
ब्रदर तांचे धवे वस्तूर घालून मोठवे ते धवे वस्तूर घालून येतात, पूण याजक स्तोल घालून येतात. तोच स्तोल जावं पुरो एक गाडी बेंजार करतना, जावं पुरो आमच्या घरांनी आमच्या घरा गरबेजमेंट करतना, जावं पुरो कुमसारींत हर एक कडे याजक आपल्या मणियारपणाचो गुर्तू जावन ते नेसता. आनी ते नेसतानाय याजक देवा लागीं मागता, कित्याक म्हाका हें स्तोल नेसतना शाश्वतपणाचो उगडास करून दी, कित्याक एका याजकाक शाश्वत म्हणून मागला. ताचे उपरांत येता काजूल, याजकाची प्रधान मुस्तायकी वयर घालची तसली. पूण हें काजूल कितें? काजुला लातीन सोबदो म्हळ्यार एक ल्हान घर. ल्हान घर कशें? चिंत्या, तुमकां ताप आयिल्ल्या वेळार तुमी सगळें कांबळीन पांगुरल्ल्या बरी. आदीं तशें वस्तूर आसले, गोमटी मात्र, गोमटी आनी तकलो मात्र, तकली मात भायर, ताच्या भितर सगळी आमची कूड. देखून एक शिबीर आहा बरी, एक टेंट बरी. आनी याजक कितें चिंता? क्रिस्त ह्या मिस्ती कुडीचो तकली, आमी ताचे कुडीचे सांदे. देखून सगळ्यांक ताणें जशें एकली एक कोंबी आपल्या पिलांक आरावन धरता, तशें याजकी सगळे आपल्या परजेक सांगता दवरता म्हणल्यार असो गुर्तू काजूल. समजल्यात न्ही? आनी ताच्या सांगाता ह्या काजुलाक हेर अर्थ आसा, मोग असो गुर्तू, मोगाचो गुर्तू. देखून जावं पुरो पिलाता मुखार जेजूय काजूल, एका नमुन्याचे काजूल न्हेसुल्लो. त्या काळार शेतकार हे न्हेसताले. शेतकार ते क्रमेन बदलून ताच्या उपरांत याजकांनी न्हेसोवंक सुरू केलें. आतां हें म्हळें वडुलो, स्तोल अधिकारीचो गुर्तू, अधिकाराचो, एक याजकाक अधिकार आसा म्हूण. पूण काजूल ताच्या मोगाचो गुर्तू. देखून काजूल स्तोल घाल्यारी एका याजकाक अधिकार आसा म्हूण दाखयल्यारी वयर ताणें पांगुरचें. काजूल आपूण मोगाचोय मणियारी. देखून एका याजकान अधिकारान लोकांचे जुलूम सुलोवचोनय बदलाक मोगान तांकां आटापचें, सांबाळचें म्हणून. देखून याजक न्हेसून आल्तारीर येता आसतना कोणीय तो याजक जावं. आज आमी ह्या 11च्या दिसा धार्मिकां खातीर आनी याजकां खातीर मागता. देखून दये करून तुमच्या याजकां खातीर मागा. ते हें न्हेसता आसतना, दिसपट्टे न्हेसतना तेय जेजू सारके बदलूं, रुपांतर जावं म्हूण मागया. उभी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. बाळका जेजूतय मोगाच्या भावा भयण्यानो, नोवेनाचो नवो दीस, निमाणो दीस आज आमी संभ्रमता. आणि आज ह्या मिसावळ्या प्रत्येक जावन धार्मिकां खातीर, ह्या जगा खातीर आमी मागता. आयच्या लितुरीचो विशय जावन आसा
तुमची काळजां पुरती सर्वेस्पराक उक्ती दवरा या तुम्ही सदांच ताका शाश्वीत रावा म्हणल्या विशीं आमी आयकता मोगाच्या भावा भयण्यानो. आमकां हर एकल्याक देवान एक आपोवण दिल्या संवसारांत. बावतिजमा वरवीं आमी हर एकली देवाचे सेवाक जाल्या. जावं प्रो आंकवारे बेस काजारे बेस या धार्मीक बेस हर एकल्याक एक आपोवणें आसा आनी आमकां म्हणल्या आपोवण्या प्रमाणे आमी तें जियोवंक आसा. पूण धार्मिका प्रत्येक देवान ताजो 100 लाखांतल्यान फाटलाव करूंक आपयला. तांच्या त्यागाच्या जिविता मार्फत, तांच्या मोगाच्या जिविता मार्फत, तांच्या समर्पणाच्या जिविता मार्फत देवाचो 100 लाखांतल्यान फाटलाव करूंक आनी देवाची वळख तांकां मेळ्ळी हेरांक दिवंक, देवाची मिसां मुनदर्शन व्हरूंक ह्या संवसारांत तांकां एक विशेश आपोवणें मेळ्ळां. अशें म्हणटा आसतना ह्या जग जावं धर्मीक जावं या धर्मीक भाव आनी भयणी जावं आंज बडवेगी सर्गिंतां देवण आयिल्ले गी न्हय. आमचे बरीच रक्ता मासाचे मनीस, आमचे बरी संवसाराच्यो ओडण्यो तांकां आसात, संवसाराची आशा तांकां आसा, लोभदोनी तांकां आसा. अशें जायत्यो रितींनी संवसार तशें देवसारी तांकां दोसता. पूण देवान दिलें तांकां आपोवणें ताणें बऱ्या भशेन जियोवच्या खातीर आमी हर एकल्यान तांकां पाठिंबो दिवंक आसा प्रत्येक जण आमच्या मागण्या मार्फत. आज आमी हर एकली हांगासर आसा मोगाच्या भावा भयणीनो, मागया सोर आमच्या धार्मिका पासत ह्या जगा पासत. देवान तांकां दिलें तें आपोवणें, देवान तांकां दिलें तें मिसाव तांणी बऱ्या भशेन जियोवच्या खातीर आनी आपल्या बऱ्या जिविता मार्फत सोम्या साक्ष दिवच्या खातीर आनी सदांच आपल्या जिविता मार्फत हेरांक देवा चड लागीं हाडूंक ताणें प्रयत्न करच्या खातीर तो सर्वेस्पर देव तांकां आशिर्वाद दिवं, तांकां कृपेन बरो. एक घडी बरो आमी केल्या सगळ्या पातकांची काळजांत दूख धरया, देवा लागचें बक्षाने मागया आनी मिसान फवती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमकां सामी आयतें करया. हांव पातकी स्वर्गदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हा उचारून सांगता. मनान चिंतून करून उचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून बघेव सदांच आंकवार म्हये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नच्या जिविता पावों. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या बो पवित्र नावाक आमी मान दिताव आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचताव. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोण दादोशी जावंक आनी सर्गात तुज्या आमच्या बापाच्या घरा बसयलेले ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागताव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरोवे तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता ससनाच्या ससना. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा लागीं हे प्रार्थना आनी ही विनंती करून जातच सलमाव सर्वेस्पराच्या वेदी मुखार दिंब्याचेर पडून आनी सर्गाक आपले हात उबारून आसलेलो थंयचो उठलो. तो इस्रायलाच्या सगळ्या समुदाया मुखार आयलो आनी तांकां आशिर्वाद दिवन व्हडल्या ताल्यान म्हणालो, सदैव जाव सर्वेस्पर. ताणें आपले परजे इस्रायलाक आपले बसयल्ले प्रमाणे विशय दिला. आपल्या सेवका मैजे उद्देशी ताणें दिल्ल्या उत्तम बसवण्यांतली एकच एक पूर्ण जायनासता वसोंक ना.
जसं सर्वेस्पर आमचो देव आमच्या पुर्वजाचो सवय आसलो तसो तो आमचेय सवय आसूं आनी आमकां तो सानिरा जावं वा पयस करिना जावं आमच्या पुर्वजांक दिल्ले आदेश आज्ञा आनी कायदे पाळून सर गजालींनी ताच्या वाटांनी चलचे खातीर तो आमची काळजां ताचेशी उपडो. हांवें सर्वेस्परा मुखार राळेवन उसारलेली ही उतरां दीस रात ताचे उजेर आसूं आनी हर एक दिसाचे गरजेक अनुसरून तो आपल्या सेवकाक आनी आपले परजे इस्रायलाक न्याय करून दिवं. हे परी सर्वेस्पर देव जावन आसा देव आनी ताचे भायर दुसरो कोणूच देव ना म्हणून संवसाराची सर्व राष्ट्रां जाणा जातली. आयचे परी तुमी सर्वेस्पर आमच्या देवाचे कायदे आनी आदेश पाळून तुमची काळजां ताका पुर्ती विश्वास दवरा. देवाचे उतार हे देवाचे सर्वेस्पोरान दिलो तांकां उंडो सर्गीचो. सर्वेस्पोरान दिलो तांकां उंडो सर्गीचो. जे आमच्या कानांनी जाणा जावं घेतला, जे कितें पुर्वजांनी आमकां सांगला, ते सगळे आमचे मुखले संतते सांगतल्या. व्हडपण सर्वेस्परा देवाचे वर्णितल्या. सर्वेस्पोरान दिलो तांकां उंडो सर्गीचो. मोळवाच्या कुपांक ताणें आज्ञा आपली दिली. अंतराळाची सगळी दारां ताणें उगडली. सगळ्या तांच्या खाणा जेवणाक मान्ना पाटयले. सर्गींचे खाण तांकां ताणें धाराळ दिले. सर्वेस्पोरान दिलो तांकां उंडो सर्गीचो. सर्वेस्पोरान दिलो तांकां उंडो सर्गीचो. आमचे मोदे उठला. देव आमचे परजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. भाग्यवजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुकाय सोम्या. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटामाली. म्हजे ते आसून फोळ दिनातलो हर एक फांटो खातन घालता आनी फोळ दिता तो हर एक फांटो चड फोळ ताणें दिवचे खातीर सावर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जसो एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फोळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फोळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे आनी जो कोण म्हजे थंय रावता
आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे वणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावणांतल्याक फांट्या बरी खातून उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यांत घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावश्या जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे सीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावो जंय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगान हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळश्या जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. बळका जेजू थंय मोगाच्या भावा भयण्यानो, भोव आपुरबायेची 2 वाचपां आमी आयकली. पयले वसाप रायांच्या पुस्तकांतले 8व्या अध्यायांतले आनी दुसरें भगेव जुवांवच्या वांजलांतल्या 15व्या अध्यायांतले. आमी जाणा आयच्या दिसा आमी प्रत्येक जावन धर्मिका खातीर मागता आनी आयचो विशय आमी आयकला आनी तो विशय जावन आसा तुमची काळजां ताका पुर्ती विश्वासी दवरा म्हणून. आनी दोनी वाचपां ह्या संदेशाकाल आमकां आज आयकूंक मेळ्ळ्यांत. आयचे पयले वचप रायाच्या पुस्तकांतले आनी थंयसर घडले ल्हान एक गडीत आमच्या मुखार दवरला. सलमांव रायान पयले फावटी जेरुसलेमांत एक टेंपल बांदले आनी टेंपल बांदून देवाक तें समर्पण दिलें. आनी देवाक समर्पण दिल्ल्या वेळार लोकांनी तांच्यो काणयो हाडल्यो, तांची बलिदानां भेटयली, देवाक ती मानवली आनी सगळ्या देवा लोकांक थंयसर जमल्यांक देवाचो अणभव जालो. आनी ह्या देवळांत देवाक ते समर्पण करता आसतना देवान दिल्ले मोयजेक दिल्ले 10 उपादेशाची आर्क पेटी देवळांत हाडून दवरली. आनी तो वळू लोकांनी मागणे करता आसतना थंयसर गेल्ल्या दुंपा वरवीं सगळे देवाळू दुंपान ते बुडले. सगळ्यांनी परमोळ देवळा भितर गेलो. उपरांत तांणी भेटयली काणीक, विविध रितीची काणीक तांणी भेटयली. प्रत्येक जावन मोण जातीची काणीक तांणी भेटयली. सर्गीत तांणी उजो देवलो, उजो पेटलो, सगळी काणीक तांणी दिली, भस्म जाली. देवाक ती मानवली म्हूण संतोशान ते उद्गारले. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो, तूं वळू सलमांव राय तांकां म्हणटा तुमी कितें देवाक दिलें, देवाक तें मानवलें. सदैव जावन सर्वेस्पर ताणें आपल्या परजे इस्रायलाक केल्ले बसवणे प्रमाणे विशय दिला. म्हणजे देवाक रावूंक एक जागो फावो केला. आनी तो म्हणटा तुमचे जिवीत इतलें देवाक मानवलें की देवाचो आत्मोस तुमचे ते आयला. तुमी सगळीं देवाच्या आत्म्यान प्रेरीत जाल्यात. देवा कडेन मागोवंक आयिल्लो लोक सगळो देवाच्या आत्म्यान बरलो प्रेरीत जालो. आनी तो वळू सलमांव राय म्हणटा हे परी सर्वेस्पर जावन आसा देव आनी ताचे भायर दुसरो कोणूच देव ना म्हूण संवसाराचे 16 राष्ट्रां जाणां जातलीं. आयचे परी तुमी सर्वेस्पर आमच्या देवाचे कायदे आदेश पळोवन तुमची काळजां पुर्ती ताका विश्वासी दवरा. वय मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवाच्या घरांत देवा कडेन मागोवंक आयिल्ल्यांक देवाचो अणभव जालो. आमी सगळीं देवाचो अणभव घेवंक सांगासर आयल्या उणेंगी. देवा लागीं मागोवंक देवाचें बेसांव घेवंक आमी आयल्या उणेंगी. आनी प्रत्येक जो हर एक मिसाचें बलिदानांत असलोच अणभव त्या इस्रायल परजे जाल्लो अणभव म्हाका आनी तुका जावंक जाय. कित्याक देव हांगासर येता आनी ताचें दर्शन आमकां हर एकल्याक दिता. मात्र न्ही उंड्या आनी वायना मारिफात आमच्या काळजांत येता आसतना इस्रायल परजेक जाल्लो अणभव आमचो जावंक जाय. देवाचो आत्मो आमचे थंय येवंक जाय आनी देवाच्या कृपेन बरोवन आमी देवाक उद्गार गावन गायन करूंक जाय. आनी हाचे विशीं आयचे पयले वचप आमकां सांगता मोगाच्या भावा भयणीनो. आयज दुसरें वचप आयचे वांजेलाच्या वचपांत जुवांवचो अध्याय 15वा अध्यायाच्यो आमी आयकले सुरविल्यो 10 वळी. आनी वांजेलांत आमी 4 संगती आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यो. जेजू आमकां म्हणटा हांव जावन आसा दाखयला आनी तुमी तिचे फांटे. आनी उपरांत कितें जालें हाचे विशीं आमी थोडी संगती आयकूंक आमी फुडें सरया. जेजू आमकां स्पश्ट सांगता आमी ताका साक्ष जाय जंय आनी आमी साक्ष जावन जिये जंय म्हणून. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूच्या निमाणे जेवणा उपरांत जेजू आपल्या शिष्या लागीं येता. आपणाची मरणाची घडी लागीं पावली म्हण ताका कळीत जाता. आपल्या शिष्यांक तो लागीं आपयता आनी आयच्या वांजेलांतली उतरां तांकां तो सांगता.
जेजू जाणा आसलो म्हज्या मरणा नंतर म्हजे शीस दुस्पडटले, म्हज्या मरणा ते भियोन वेतले, म्हज्या मरणा तांकां जायती तांकां कश्ट सुसूंक मेळटले. असल्या संदर्भार तांणी कशें म्हाका येवकोटोन रावो जाय, तांणी कशें म्हाका चिडकोन रावो जाय, कश्टां आनवरा वेळार दुखी बेजारा वेळार तांणी कशें म्हाका लागीं आसूं जाय, हाचे वेळार तांकां जाणवाय दिवन दाखवाल. आनी ताच्या फाटल्या विशयांत जेजू तांच्या लागीं उलयता. मोगाच्या भावा भयणीनो, 4 संगती आमकां आयकोवंक मेळटा. पयली जावन आसा जेजू म्हणटा हांव जावन आसा दाखवाल आनी तुमी ताचे फांटे. कशें एका जडाक तावून फांटे आसा, जडाक फांटे आसात, एका वालेकी फांटे आसात आनी त्या जडाक ते फांटे येवकोटो रावल्यात देखून तो फांटो जिवोस आमकां पळोवंक मेळटा. आमी तो फांटो कातरल्यार तो सुकोवन वेता. एका वाली तावन फांटो आमी कातरल्यार तो सुकोवन वेता. देखून जेजू म्हणटा तुमी म्हजे सांगाता रावो जाय. हांव जावन आसा दाखवाल, तुमी म्हजे फांटे. तुमी म्हजे सांगाता रावल्यार तुमी विशेष फळां दिवंक शकतल्यात. तुमी पळयता तुमी सक्तेन भरतल्यात. तुमकां कांयच बे आसचें ना. तुमी केन्ना सुकोवन वेचे नात. कितल्या पुरबाची उतरां मोगाचे भाव भयणीनो. आनी हीं उतरां जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा तुमी म्हजे सांगाता रावा. जेजू जाणा आसलो म्हज्या मरणा नंतर जे भियेतले, कश्ट जातले आनी कश्टांक वळख जातले, देखून तुमी भिवची गरज ना, म्हजे सांगाता रावा. दुसरें आमकां आयकोवंक मेळटा हर एक फांट्याचो उद्देश कितें जेजू आमकां सांगता. हर एका फांट्याचो उद्देश बरें फळ दिवचो न्ही मोगाचे भाव भयणीनो. आमी पळयता आंब्याच्या रुखान जायतीं फुलां येतात. आंब्याचो रूख न्ही बगार फांट्यांनी आमकां तीं फुलां पळोवंक मेळटात. हांगासर थोडे आंब्या रूख आसात, सगळ्या फांट्यांनी आंबे जावंक सुरू जाल्यात. अशेंच दाखवालीच्या फांट्यांक मस्त फळां येतात आनी तीं फळां दितात. आनी हे फळ बऱ्या भशेन तांणी दिवंक जाय, बरें फळ दिवंक जाय. देखून हर एका फांट्याचो उद्देश जावन आसा बरें फळ दिवचो. देखून जेजू म्हणटा तुमी म्हजे सांगाता रावल्यार तुमी बरें फळ दितल्यात. आनी कसलीं फळां मोगाच्या भाव भयणीनो. भगवंत पाऊल गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 22 ते 23 वळीन अशी म्हणटा कोण जेजू ते रावता ताचे ते मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बाळपण आनी स्वादमान ही दराळ आसतली. आनी अशें आसल्या वरवीं त्या तसल्या जिविता मार्फत देवाक ती साक्ष दितली. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी बावतिजम घेतला. बावतिजम देवाचो पवित्र आत्मा आमचेर आयला आनी हाचे मार्फत देवाची सगळीं देणी आमकां मेळ्ळ्यात आनी ती आमी हर एक दीस जिवंक आसात. इतले मात न्ही, आमी व्हड जाता आसतना जायते साक्रामेंत आमकां मेळटात आनी प्रत्येक जावन आमी जायते फावटी खूब सारे साक्रामेंतां वांटो घेता. तशेंच मिसाचे साक्रामेंत वांटो घेता आनी देवाचो आत्मो आमचेर येता, देवाची देणी आमकां मेळटात. अशें आमी दराळ फळ दिवंक आसा. आमी केवळ क्रिस्तांव जाल्यार पावना, क्रिस्ता बरी हेरांक आमी जेजूची साक्ष दिवंक आसा. तर मोगाचे भाव भयणीनो, आमी फांटे जावन जायते फळ दिवंक आसा. तिसरें आमकां आयकूंक मेळटा जेजू म्हणटा फळ दिवनांतले फांटे कातून उडयतले. म्हणजे कोण पळय म्हजे सांगाता आसून बऱ्या शेगुनांनी जियेना, म्हाका साक्ष दिना, तो क्रिस्तांव जावन कांय फायदो ना. या तो क्रिस्तांव न्हय म्हणलें चिंतप आमकां हांगासर मेळटा. आमकां जायत्यांक क्रिस्तांवचीं नांवां आसात. आमकां हर एकलो म्हणटा मुगल परबूल लागलो म्हणटात. आमी आयतार मिसाक लोक म्हणटा मिसाक वता म्हणटात. पूण केवळ इतलें बैलांनी केल्यार पुरोगी, आमी साक्रामेंत गेल्यार मिसाक वांटो घेतल्यार पुरोगी, तितलें पावना. बगार आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आसा आनी तें भारी मुख्य. जुदास जेजू सांगता आसलो 3 वर्सां उरल्या शिस्तां भाशेन जेजू सांगता तो जियेल्लो. पूण आमी पळयता जुदास जेजू सांगता आसलो मात्र पूण जेजूच्या शेगुनांनी तो जियोना. निमाणें कितें घडलें, गळपास घेवन तो आपणाचो जीव घात करून घेता. आनी जायते फावटी आमचें जिवीत जायते फावटी अशेंच जाता. आमच्या जिवितांत बरोवस ना, पातयेरी ना, विश्वास पडना आमचे थंय ना. आमी जिवितांत निराश जाता आनी आमी आमच्या जिविताचें आमी कितें करता, मरण करता. मोगाच्या भावा भयणीनो, देखून जेजू म्हणटा बळें फळ दिनांतलो हर एक फांटो कातून उडयतले. तो रूख सांगता आसून कांयच फायदो ना. देखून आमी क्रिस्तांव जावन क्रिस्ता बरी जियेना तो जाल्यार आमच्या जिविताक कांयच फायदो ना. म्हाका पळयल्लो म्हजे सांगता जियेल्लो म्हजे सांगता रावल्ल्या मनशान म्हाका म्हणूंक जाय हो एक खरो क्रिस्तांव म्हणून. वय मोगाच्या भावन हेंच उतर जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा म्हजे उपरांत तुमी म्हाका साक्ष दिवंक आसा. आनी हेच्या वांजेलाचें सोद तें चिंतप जावन आसा. फळ दिवचे हर एक फांटे बरें फळ दिवचे खातीर कातरतले, सावन बेंडतले. अशें म्हळ्यार कित्याक फांटे कातरतात, कित्याक सावन बेंडटात. आमी राबबाराचे रूख जायते पळयले आसतले. राबबाराच्या रुखाक आमी गाय केल्या मात्र दीक देंवता. ताका दुखता म्हणून वगेस्त्रावळ तांदूळ दीक येना, कांय तांदूळ फळ मेळना. वय ताका आमी गाय करी जाय, ताका दुखळ जाय, तो वळ तें बरें फळ दिता.
कोणी कापया तोटांत काम केलें तुमकां आसली जाल्यार तुमकां कळीत आसा कापी फुलच्या पयले आमी तोटांत वचून सगळे आमी फांटे भेटता सरकल्ले फांटे सरकल्ल्यो वाली या खाट फांटे म्हणटा आमी सगळे खांड उडयता कित्याक उपरांत नवे फांटे आयिल्ले ताका चिगूर येता बरे चिगूर येतात फुलां येतात बरो फळ दितात अशेंच दाखवालीक मोगाच्या भाव भयणो दाखवाली फुलच्या पयले सगळे थोड क्लीन करतात नाका जाल्यो वाली खांड उडयतात आनी थंयसर नवे कोंबरे आयिल्ले बरीं फुलां दितात बरें फळ दितात जेजू म्हणटा अशेंच आमच्या जिवितांत घडटलें आमच्या जिवितांत जायत्यो जाणांक आमी कितें करता आमचें जिवीत सदांचें जावन गेलां आमी क्रिस्तांव जाल्यार पुरो आयतारा मिसाक गेल्यार पुरो सदांची थोडी मागणी केल्यार पुरो म्हणलें चिंतप आमच्या मतींत आसा पूण जेजू म्हणटा आमचे ते जायते वायट थोडे फाटी आसता जायते फाटी आमचे ते तसली खाट फांटे म्हणटा आमी या सरकेल्ले फांटे म्हणटा असले आमचे ते आशा आसात जायते अवगुण आसात वायट सवय आसात अधिकारी आसा राग मसोरू असले जायत्यो वायट संगती आमचे ते आसात त्यो आमी हुमटून उडय जाय आमी हुमटून उडयल्या वेळार आमचें जिवीत सारकें जाता आनी देवाचो आत्मो आमचे ते येता कशें एका झाडार तावन बरी फळां येजयतो जाल्यार तो सावर्ण बेंडी जाय तवळ तवळ आमी क्लीन करी जाय तशें आमचें जिवीत तवळ तवळ क्लीन करी जाय आमचे वायट सवय मन उडय जाय जायते फावटी आमकां दुखता मोगाच्या भावा भयणीनो थोड्यो वायट सवयो आमचे जिवीत इतल्यो रोबोवन गेल्यात की ताचे भायर येवन आमकां बारीक कश्ट मात न्ही आमकां भायर येवंकूच नाका आमकां त्यो सदांच्यो जाल्यात पूण जेजू म्हणटा तुवें भायर आयल्या शिवाय त्यो खातून उडयल्या शिवाय तूं नितळ जाल्या शिवाय तुवें कसलोच बरो फळ मेळचो ना तर मोगाच्या भावा भयणीनो आज ही वाचपां आमकां भोव आपुरबायची वाचपां आमकां जेजू सोड लागशिल्ल्यान फाटलो करूंक आपोवणें दितात आमी हर एकली म्हणून पुरो क्रिस्तांव जाल्यार क्रिस्तांव जिवीत बारीक सोबीत म्हणून न्हय क्रिस्तांव जिवीत कश्टांचे मुस्तुरीतीचे कश्ट आमी सोसूंक आसात आनी आमी क्रिस्तांव सांगता फाटलाव करतना क्रिस्तांव कुर्साक आमी वेंग मारूंक आसा आमचे क्रिस्तांव जिवीत शेगुणाचें जिवीत जावंक आसा तो वळू खंडीत जावन आमी यथेश्ट फळ दिवंक शकतले हांव आज मोगाच्या भावा भयणीनो आमी प्रत्येक जावन धर्मिकाचो उगडास काडटा तांच्या खातीर मागता आनी आयची वाचपां आमी आयकले खंडीत जावन धर्मिकांक भोव चड लागसलीं ती जावन आसात हर एका धर्मिकान आपल्या जिवितांत क्रिस्ता जिवंक आसा आनी क्रिस्ता हेरांक दिवंक आसा तांच्या जिवितांत जायत्यो फावटी खुर्साक ताणें वेंग मारूंक आसा आनी खुरीस आपल्या जिवितांत वोवंक आसा आनी असले संदर्भार आज आमचे लागीं पोवी सभा विचारता तांचे खातीर आमी माग जाय म्हणून हर एकल्या जिवितांत आमच्या जिवितांत 55 आसात चॅलेंजीस आसात आमकां हर एकल्याक हांवें तुमकां विचारलें तर जाल्यार तुमी हर एकले म्हणटले म्हाका ते कश्ट आसात हे कश्ट आसात ही म्हाका कश्टांची वाट जावन आसा म्हाका तें करूंक जायना हें करूंक जायना आनी थोडे फावटी आमी चुकोवन आमी जायते फावटी वायट आसा पडटा 55 चॅलेंजीस आमच्या जिवितांत हर एकल्या जिवितांत आसात आनी धर्मिकांक ताच्याकी चड ते आसा म्हणटा आमी कित्याक धर्मीक ही आमच्या भशेन मनीस तांचे आमच्या भशेन रक्तम आसा ती मनशां संवसारी लोक दोन जायते तांकां येतात संवसार चिंतप तांच्या मतीक येता संवसार केल्ल्या बरी करी आमी तांकां भोगता आजकाल जायते नवे येता आसतना ते नवे आपणाचे करी म्हळ्यार चिंतप तांचे ते येता अशें म्हणटा आसतना तांणी असल्या संगतीक लब्ध नाशे म्हाका सोम्याक चिडकोवन रावूंक सोम्याक येवकोटोन रावूंक बरें फळ दिवच्या खातीर आमी आमच्या मागण्या मार्फत तांकां आदार दिवंक आसा मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या मिसा वेळार आमी हांगासर तांचे खातीर मागता तर आमी सगळो धर्मिकाचो उगडास काडया आमच्या फिरगजींनी आमचो विगार आसा धर्म भयणी आसात आमच्या घरांनी थोड्यांच्या घरांत थोडी धर्मीक बसा गेल्लीं आसात जायते विगार आसात पाद्र्याब आसात सिस्टरां आसात जायते भावांनी पयसले मिसावान काम करून आसात हर एकल्याक आमच्या मगनाची गरज आसा मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या आधुनीक संवसारांत इतलें वायट घडोवन आसा की जायते फावटी ती वायटाक बली जाल्यार मात न्ही थोडे फावटी संवसारी लब्धनिकी ती बली जाल्यात तांणी असले तर भायर येवच्या खातीर आनी सांगतास आपल्या बऱ्या जिविता मार्फत सेकून जिविता मार्फत सोमे एकवटून रावच्या मार्फत बरीं फळां दिवच्या खातीर आमी तांकां कुमो करूंक आसा तर आयच्या मिसा वेळार मागया आमी तो जेजू क्रिस्त तांकां आपयलेलो सदां सांचे सांगता तो रावो आपल्या शिक्षणाने लागीं आपण ताणें शिकोवन दिली कशें जियोवचें म्हणून तसो जेजू हर एक दीस तांच्या मतीन घालून तांणी कसलें जियोवचें म्हणून आनी तांकां आपल्या कुरपेन बरोवन सदांच सोम्य सुबो लागसलें फाटल्याव करूं तांकां आदार दिवं दी आनी तांकां सोर बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी आमेन. पूर्ण नासो भूतम चा
परतून दिता सिवेच्या स्पिरितान आमकां भरपूर मागता बापा आमकां पाठ दैवीक तुजे बेसान उर्बेर आमकां मेट पाडच्या तुजे मिसान बापा आमकां पाठ दैवीक तुजे बेसान उर्बेर आमकां मेट पाडच्या तुजे मिसान म्हज्या भाव बीन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदविदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावन मागात. बलिदान आपल्या बऱ्यापैकी महिने आमच्या आणि पवित्राच्या रवाक सर्वेश्वर मानून घेऊन जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हणून ताणें सुदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी पेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता त्याच क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदर आनी सस्नच्या देवा सोर काळी आनी सोर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमताव जिव्या बाबार्थान ताचें पुनः जिवंतपण परगडताव धीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकताव देखून आतां देवदूत आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 तुझ्या विभवा उंचती तुकाचे सर्वेश्वराचे नावी एकताकाचे उंचती तुकाचे. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं दिती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो आनी तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज तुगेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पसोत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो आनी ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज तुगेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पत्कोनचें बक्षणें मेळच्याक तुमची पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सोगोट परगटुया. Oh
बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवांतपण असो आम्ही भक्तीन उडास करताव आणि व जिवीत असो उंडो आणि सोडूनची खास तुका समर्पिताव तुझे मुखार येऊक आणि तू सेवा करूं तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आणि जेजूची कुडाडग सवतला आमा समेस्तांक पवित्रत्मेवर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या जे की वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवांत पुनसो बरोबर धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां दुश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आणि आम्हा समेस्तांची बोखणांगासर जमलेल्यांची दया कर म्हण आमी मागताव अंकार देवाची म्या संगती बघेवन जुजेती सपती बघेवन दमदूत आणि सोरकाळी तुका मनवल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या ससना आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्तान आज आमकां आपोवणें दिला आमी सदांच ताका एक कोटवण चिडकोण रावो जंय तोड आमी यथेश्ट फळ दितेल्या तर त्या सर्गींच्या आमच्या जेजूच्या आपोवण्या पाळो दिवन दिसपडते आमच्या जिवितांत सोम्याक एक कोटवण रावंक जाय आसले कृपा आनी बळ आमकां फोव कर म्हूण सर्गींच्या बापा लागीं मागया आनी म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र तुजें राज तुजे कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपडतो ग्रास आज आनी आमी आमची सुकळ्या तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया कोण जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें बरे भशेन नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटी सर पदकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एक कोटान सांबाळ तुजी येता राजवटकी चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माय मगज गुरजोण एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिळये संसाराची पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळये संसाराची पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळये संसाराची पाप करतले आमकां शांती दी हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ताच्या जेवणाक ह्या मेजा बुंदी हजर आसां ती आमी समेस्त सुभागी
प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवचिले. हे तुझ्या मोगाच्या येवजणे पसोत ओ दिन वास्तेचो यज्ञ संभ्रामून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागताव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उच्चारून सर्गार तुका ससनाक वाकावणूक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिताव. त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. दयकन बसात. मोगाच्यानो आज नोवेनाचो निमाणो दीस. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले याजक जावन आसात बाप बर्नाबास मोनीस कार्मेलीत याजक प्रस्तुत सांजुजेची सेमिनरी जेप्पू हांगासर स्पिरिच्युअल डिरेक्टर आध्यात्मीक डिरेक्टर जावन सेमिनरिस्टांची सेवा ते करन आसात. हांगासर येवन मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या बाप बर्नाबास तुमकां जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां तुमच्या जिविताचेर तुमच्या मिसांवाचेर आमी मागता. देव बरें करूं. आयचो दीस प्रत्येक जावन सर्व याजक आनी धर्मिकां खातीर मागचो दीस. आमचे जिविताचें पयण ह्या संवसारी स्टार्ट जाताना आमकां याजकांची आनी धर्मिकांची गरज आसा आनी तशेंच आमचें जिविताचें पयण संपयतनाय आमकां याजकांची आनी धर्मिकांची गरज आसा. पूण वर्सांभर आमी जायते बरेंच उलयता याजकाच्या विशयान धर्मिकाच्या विशयान बरें. पूण आयचो दीस आमी तुमच्या लागीं मागचो दीस. आमच्या खातीर मागात. कित्याक आमकां देवान एक आपोवन दिला, एक बेस देवान आमकां दिला. पूण आमच्याच बळांत आमच्याच सक्तेंत आमकां जिवंक असाध्य. कित्याक देवाचें मिसांव व्हरतें आनी आमचें बळ आमकां पावना. आमी तुमच्या लागीं आज मागचें इतलेंच आमच्या खातीर मागात. प्रत्येक जावन आयच्या नोवेनाच्या वेळार रिलिजियस भाव आनी भयण सिस्टरां ब्रदर्स आनी याजकां खातीर मागात. कित्याक तुमच्या मागण्यांनी आमी आनीकी पवित्र जावंक आनी आमच्या बेसाच्या जिविता प्रमाणे जिवंक आनी आनीकी वर्त्या मापान देवाची सेवा आनी तुमची सेवा करूंक आमकां साध्य जातलें. त्या देखून नोवेनाच्या वेळार सर्व याजकां खातीर धर्मीक भाव आनी भयणी खातीर मागोवंक तुमचे लागीं विनंती आमी करता. फाल्यां फेस्ताचो पयलो दीस. फाल्यांची मिसाची वेळावळ ह्या रितीर आसा. सकाळीं 6 वरार कोंकणी भाशेंत, सकाळीं 7:30 वरार इंग्लीश भाशेंत, सकाळीं 9 आनी 10 वरार कोंकणी भाशेंत आनी दनपारां 1 वरार आयचें हें मीस दनपारां 1 वरांचें मीस मल्याळम भाशेंत आसतलें. मल्याळम गुर्तूनातल्यान मल्याळम शिकोवंक एक अवकाश आसा फाल्यां दनपारां 1 वरांच्या मिसा वेळार. कित्याक आस्पत्रे गेल्ल्या वेळार आमकां मल्याळमाची गरज आसा. आनी सांजेर केवल एकच मीस आसतलें. तें मीस दिल्ली आर्चडियोसीसचे ऑक्झिलरी बिस्प बाप वलेरियन तावरो हे मीस भेटयतले. आनी ह्या दोनी दिसांनी आमकां थोड्या वॉलंटियर्सची गरज आसा. 14 आनी 15 तारखेर जर तर कोणी ह्या 2 दिसांक वॉलंटियर जावन सेवा दिवंक आशेता तर तुमी तुमचीं नांवां आमच्या पार्लरांत म्हळ्यार म्हज्या दाव्या कुशीन उजव्या कुशीन आसच्या त्या ऑफिसांत थंयसर दिवचीं. फाल्यांचो दीस सांजेच्या मिसाक प्रत्येक जावन जायती भक्तिका मिसाक येवच्या निमती हांगासर वयल्या कुशीन पार्किंगाक जागो मेळचो ना. त्या देखून सर भक्तिका लागीं एक कल्ती विनंती, तुमी हांगासर येता आसतना तुमचीं व्हेकलां भायर मार्गाच्या उजव्या आनी दाव्या सायडीकच दवरून येवची. नाच तर 2 व्हिलरार आयल्यार थोडो जागो मेळटलो. आमी केवल याजकांक मात्र पास दिल्यात. याजकांची मात व्हेकलां वयर येतली. जर तर कोणी अस्वस्थ आसात, चलोवंक कश्ट जातात, तुमी तांकां हांगासर आपोवन हाडी येता. तांकां हांगासर देंवन व्हेकल तक्षण सकल पाटी वेची वेवस्था आमी केल्या. त्या देखून तुमच्या सर्व लागीं विनंती, आमच्या लागीं इल्लें सुदारसोंचें जाग्याचो अभाव इल्लो आमच्या मदें आसा. मार्च म्हयन्यांत 7 तारखेतावन आमच्या ह्या देव मंदिरांतावन आमी इस्रायलाक हेची एक पवित्र पयण आमी प्रारंभ करता. आमच्या याजाक 2 जाण याजाक ह्या ग्रुपांत आसतले. जर तर कोणाक इस्रायल गांवांक, इजिप्ट आनी जॉर्डन ह्या 3 गांवांक हेचे वचोंक मोन आसा तर 23 वराक तुमी आमच्या ऑफिसांत हांवन मेळचें. तुमकां सर्वांक बरें मागता. जेजू बाळकाचे विस्नार आशिर्वादां.
आयचो निमाणो दीस जाल्ले निमती सर्व लागी विनंती जेवण तयार जाला जेवण सेवनच तुमी घरावेचें फाल्यां आनी परवां जेवणाची वेवस्था आसची ना तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी जेजू बाळकाचे आशिर्वाद स्वरुपी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमच्या सोबे आसू आणि सर्वपद वेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वसोन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावून सो म्हजो संतोष म्हणटा समी जेजू मनशां सो ही सावंड जियेलो सर्तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणल्यार नांव ताका फोवो जालें. नेणाऱ्या शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशां तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. हे गडीभर मोगाच्या बाबा भयणीनो सगळी आमची मागणी आमची तेसवां आमची इरादे आमच्यो गरजो जेजू बाळकाक आमी समर्पण दिवया. प्रत्येक जावन आज आमी सत धर्मीक खातीर आमी मागया. ह्या जगां खातीर धर्मीक भाव आनी भयण्यां खातीर देवान तांकां आपयला. एक विशेष मिसावां खातीर देवान तांकां एक विशेष मिसाव दिला ते ताणें छाती पावोवच्या खातीर सांगता आपल्या संवसारी जिवितांत देवाक मेस्वाल्लें जिवीत तांचें जावचे खातीर तसो जेजू बाळोक तांकां मेसावांनी बरोवन दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी. प्रार्थुया. ये भगेवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजय पित्रां उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसान दिव उखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बोळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस सलोम नमान बरी कृपेन बरोले सम तुजे सांगता स्त्रे भितर तुजो देव आनी सदैवी फळ तुज्या खुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस सलोम नमान बरी कृपेन बरोले सम तुजे सांगता स्त्रे भितर तुजो देव आनी सदैवी फळ तुज्या खुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस सलोम नमान बरी कृपेन बरोले सम तुजे सांगता स्त्रे भितर तुजो देव आनी सदैवी फळ तुज्या खुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस सलोम महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घालून आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घालून आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घालून आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक उद्दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपळोवन आमी मागताव. जितले बिरमोतीन बरोले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी इतले उतरगार मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वेले सर कश्ट नरास पोवन तुजी कुमोक आनी बुजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता. आमेन. जेजून आमकां केल्ल्या सगळ्या उपकारांक काळजान अर्गान दिवया आनी म्हणया हे बहुदार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडताव. तुवें आमकां दया केल्या देवड उपकारां खातीर आमचे अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रस्तर आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या अजापाची म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणां मान दिवं दीत आनी तुजी कळणांतली दैवीक म्हजो जोडून दीत आनी स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. बाळका जेजू आशिर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावण तुमचें संरक्षण करून तुमचे भितर तो रावण तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाट व्हरोवन तुमच्या फाटल्यान तो रावण तुमकां राखोवन तुमचे वयर तो रावण तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेन जियेत राज करता सस्नाच्या सस्नाक.
आमच्या देवा आमच्या बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र नावी आमेन.